गोयच्या रापणकारांच्या एकवटान लाठीचार्ज प्रकरणात मार पडिल्ल्या 62 नुस्तेकारांची नावां दक्षिण गोयच्या जिल्लोधिकाऱ्याक दिल्यात। 36 नुस्तेकारांनी 26 ट्रॉलर वाले। नुस्तेकार लाठीचार्ज प्रकरणात सरकारान 13 मायाक मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरी करपाची घोषणा करून इन्क्वायरी ऑफिसर नेमिल्लो। म्हयन्या भितर कलेक्टर सरकाराक रिपोर्ट दितलो। एलईडी फिशिंगा आड रस्त्यार देविल्ल्या नुस्तेकारांचेर लाठीचार्ज प्रकरणाची मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरी सुरू जाल्या। सरकारान म्हयन्या भितर रिपोर्ट मागयला। 12 मायाक एलईडी फिशिंगा आड आंदोलनात नुस्तेकारांचेर पणजे लाठीचार्ज जाल्लो। 36 नुस्तेकार आणि 26 ट्रॉलरवाल्यांक मार लागला म्हणून इन्क्वायरी ऑफिसर दक्षिण गोंय कलेक्टराक ऑफिसान नावां दिल्या। स्वप्नील नायक मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी करता। ताणें मिडिया आणि संबंधित लोकांकडच्यानय लाठीमाराचे फोटो वा व्हिज्युअल्स पुरावे मागयल्यात। CM assurance, he said that within 30 days, magistrate probe will be completed. So the order came out on 12th. So when we met the collector, he said to submit our report or the names who have got lathi charge. Today we have inverted our report with 36 names plus another 26 from the trawler owner. It is clear that Kartik Keshav, who initiated the lathi charge when the SDM Gaurish, that is the deputy collector, had said no. He has clearly made statement stating that he did not issue lathi charge. So we expect the collector to immediately take action on Kartik Kashyap, and also with the police inspector, that is Sharifin and Siddharth, who initiated the lathi charge. Kashyap, who showed inclination towards casino. We also see him that he is soon after the lathi charge, he's been shaking hand with the casino owner. So here it makes clear that it was because of the casino the lathi charge was issued on us. So therefore we request the collector to initiate the probe fairly, or else our fishermen will go back on dharna as we want resignation of this Kartik Kashyap. फिशिंग बोट ओनर्स युनियनाच्या वतीन हांव डेमॉन्स्ट्रेशन केल्लें ऑन 12th मे 11th and 12th आमी डेमॉन्स्ट्रेशन करता आसतना अचानक लाठीचार्ज केलो पुलिशेन। आमकां लिडर लोकांक फुडें येवंक म्हणून लागलो। डेप्युटी मॅजिस्ट्रेट येयलो थंयसर, तुमचे प्रॉब्लेम कितें हाका विचारपाक। आमकां विचारता आसतना इतल्यान थंय SP कार्तिक कश्यप आयलो आणि कितें उलयता आसतना मदींच ऑर्डर सोडली लाठीचार्ज करपाची आणि पिसफूल डेमॉन्स्ट्रेशन लोक करताले। बायलां भुरगीं सगळीं बावडी क्लियर एका सायडाक बसलेली, कोणेच रोड ब्लॉक करूना, कोणेच कायदो हातीन घेनासतना पिसफुली डेमॉन्स्ट्रेशन करता आसतना अचानक लाठीचार्ज केलो आणि खूब लोकांक जखमी केले। तुमी साऊथ गोवा कलेक्टरान आयिल्ले आणि आमचे पेपर आमी इनवर्ट केल्ले आसा आणि हांव आशा करता होप की मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरी बरी फेर वतीन जातली। 13 जून म्हटल्यार दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी स्वप्नील नायकाक मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरी रिपोर्ट सरकाराक दिवंक जाय। लाठीचार्जाक जबाबदार कोण, लाठीचार्ज कोणे ऑर्डर केलो, उपजिल्लोधिकाऱ्यान केलो काय आनीक कोणे केलो, SP कार्तिक कश्यपाचो लाठीचार्जाच्या आदेशान कितलो हात ते रिपोर्टा उपरांत स्पश्ट जातले। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। आपले बेठेच नाव घाण केले म्हणून हवालदार आनंद रे राणे बोवाळ मारता। 29 तारखेक हवालदार राणेन गाडी लागली म्हणून आपल्या कडेन केस्तांव आणि बाचाबाची केली म्हणून फातोड्डेच्या एका बायलेन बोवाळ घाल्लो। हवालदार राणेची पुलीस कंप्लेनूय केल्ली। राणेन आंगार हात घालो म्हणूनय आरोप केल्लो। हवालदार राणे म्हणटा असलें कांयच जाल्लें ना। फाटल्या आयतारा 29 तारखेक फातोड्ड्याक गाडी लागली म्हणून एक बायल आनी हवालदार राणेची बाचाबाची जाल्ली। हवालदार टायर्ड आशिल्लो म्हणून बायलेचो आरोप। ते बायलेन हवालदारा आड पुलीस कंप्लेनूय केल्ली। हवालदाराचें मेडिकल जालें, टेस्टीत तसलें कांयच मेळिल्लें ना। ते म्हणपाक लागले आपूण तूं कित्याक फाटल्यान गाडी लायलो म्हणजे आपल्या म्हाजे कडेन आर्ग्युमेंट केली। अगो तूं फाटल्यान गाडी घेता न्हू, गाडी पळोवपा जाय, पळोवन घेवन गाडी काडपा जाय। म्हणून तूं पळोवन घेवन गाडी काडून हांवें ती गाडी लायला म्हागेली, तूं गाडी लायला कितें आसता म्हणून तूं एक रिपेर करून दी म्हाका, म्हाजे गाडयेचें कितें आसता रिपेर करून दी। आपूण तुका रिपेर करून दिवं काय म्हणपा लागले, ते आर्ग्युमेंट करपा लागले। माझी चेन शेजिंग केली आसा, चेनीचे लॉकेट आणि चेन ही गायब केली आसा। मागीर पुलीस कंप्लेंट हांवें म्हाजो स्टेटमेंट दिलें आसा, कित्याक हांव आतां बेडार आशिल्लो। आजच म्हाका डिस्चार्ज दिता म्हणून आतां कळलेलें आसा, तेच म्हणून हांव आज भायर सरलेले आहा। हेच्या उपरांत वचून हांव मेळटलो ऑफिसर साहेबाक, पुलीस स्टेशनाची मडगांव टावना पुलीस स्टेशनाचेर। म्हाका अशें दिसता की ती लेडी आहा ती म्हळ्यार थंय एक वायन शॉप आहा, वायन शॉप आशिल्लें। म्हाका दिसता ती 100 रुपया येयली आशिल्ली,
किंवा नाजाल्यार ती म्हाका दिसता एक ड्रग्स कितें घेता एडिक्ट दिसता म्हाका ड्रग्स एडिक्ट कित्याक लास्ट तेजो प्रिवियस रिकॉर्ड सुद्दां पोलीस स्टेशनाचेर असो आसा की रातची ती पिवन घेवन ती पडलेली अशी म्हणा आनी ताका ज्या दिवस पुलिसेन जो इन्सिडंट जाला त्या दिवस ताका मेडिकला व्हरपा लागून सांगलें तर ते मेडिकला येवपाक रेफ्यूज केलें हांवें केलें म्हणून हांवें ताका सिंगल कितें एज ए पुलीस ऑफिसर हांवें ताका हात सुद्दां टच सुद्दां करूं ना की म्हागे मोबायल सुद्दां खेचून घेवपाक ताचे कडेन फुड्यान वचूं ना जर आमच्या डिपार्टमेंटात तर म्हाका आमकां तर एक पुलीस एक तर सेफ्टी ना तर आज गोंयभर जितले पुलीस आहात पुलिसाक खंयची सेफ्टी आसतली फाल्यां आज म्हाका केलें फाल्यां दुसऱ्याक हांव मागता की जे डिटेल इन्क्वायरी जावची ते बायलेन तशें कित्याक केलें आनी हें अशें कित्याक जालें बारीक अशें हांव मागता कॉमन मनशाक अशें हें ते एक पुलिसाक जाता इन्क्वायरी जायना आनी आमी सारकें बारीक मनशांनी कितें मागता की तुमी डिटेल इन्क्वायरी करची पुलिसा कडेन मागता की पुलिसान अशें करचें की जे पुलिसाचे जर तुमी सेक्युरिटी दिवपाक सोदना जाल्यार पुलिसाक काम म्हूण फायदो कितले वर्सां ते काम म्हूण फायदो कितें प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. लायटीची बिलां म्हयन्याच्या म्हयन्याक दियात. 2-2, 3-3 म्हयन्यांनी बिलां आयली की लोकांक त्रास जाता. रायचे लोक ईग मेळे. हे पयलीं अशेंच त्रास जाता म्हूण लोक ताका मेळिल्ले तेन्ना खंय ताणें टायमार बिलां दिवपाचें उतर दिल्लें. आतां परत तेंच म्हूण लोक चाळवल्यात. सरकारान जे आदी पयलीं बिलां जेन्ना तुमकां आसली जी गव्हर्मेंटाचे बिल आमचे येताले ती बिल तुमकां कित्याक जाय तुमकां ते भाशेन कित्याक करूंक जायना ह्या कॉन्ट्रॅक्टर दिताय चेंज करताय लोकांक 4-5 फोंडाक घाताय ताका दिताय चेंज करताय आनी हे लोकांक गेले प्रॉब्लम सगळे आमकां फोंडाक घाताय हें आमकां जायना हिसून ताका लागून आमकां सरकारान एश्युरन्स आमकां लास्ट टायम पासून दिलोले म्हयन्या बिल येतले आमी केल्ले मदें आतां आमकडे परत सेम रिपीट केल्ले न्ही 3 म्हयन्या बिल 3 म्हयने जाले आनी आमी आयज ताका येवन आमी एक मेमोरेंडम दिला ही काम सांगला ही नागला आपल्या गेले प्रॉब्लम आमगेले प्रॉब्लम सॉल्व केला आनी सांगला बांदून गेले तेन्ना आनी तेन्ना सांगला आमकां म्हयन्या बिल येता म्हणून 3 म्हयने जावन गेले आनी गेले ते फावटी सेम प्रॉब्लेम जाल्ले 6 म्हयने पर्यंत आमकां बिल येवना आनी एके फावटी ह्यूज अमावंट आमकां बिल येयल्ली ती आमचे कडेन कॅपॅसिटी नासली ती भरपाक त्या पासत आयज ह्या 3 म्हयन्या पासत बिल येवना देखून आमी येयल्ले आमचे एक आनी सुप्रिटेंडंटाक मेळपाक आनी तांकां आमगेले डिफिकल्टी सांगपाक आनी आमी तांकां आमचो मेमोरेंडम म्हणून दिला की आमचे कडेन ही जावपा ना म्हणून बिल भरपाक कितें आतां शेतां रोवपाचो दीस येयले आनी आमगेले लोक शेतां रोवन पोट भरपाचें त्या भायर भुरग्यांक इस्कॉलाचे दीस येयले भुरग्यांक इस्कॉला एडमिशन करपाक इस्कॉलान बूक हाडपाक तांकां पयशे जाय पडटा आनी सगळो आमगे जो एक्सपेंडिचर आहा तो आमी भुरग्यां वटेन आनी शेतां वटेन घालताय आनी हो जर आमगेलो त्या भुरग्यां वटेन आनी शेतां वटेन गाय नासतना हेंगे बील भरपाक केलें जाल्यार आमकडे आमगे भुरग्यांचे फुडली शिकप करपाक आमचे शेत रोवपाक आमकां पयशे आसपा नाय. Today the villages of Raya had come asking for splitting the bill because almost 3 months there was no billing in Raya area. So we have given them assurance that bill will not be sent more than 2 months at a time, and whoever wants the part payment facility will be given. So they are satisfied and they have gone. घेऊया एक विराम.